Apapudak atmia Undun moimasasna Apapudak atmia Undun moimasasna सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी माय मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेंत आयचे मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिन वासून लुइजा फेर्नांडीस हिच्या जल्माच्या दिसाक देवान तिचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया तशेंच मारिया पियेदाद फेर्नांडीस आपलो जल्माचो दीस मनयता तिचेरूय देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया आयज भावार्थाची ड्युटी पेटयता आल्तो दाबोली आंतरीक सायड ऑझलो फेर्नांडीस ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मोजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया हेर सगळी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया आमचीच पासत आमच्या कुटुंबा पासत आमच्या राज्या पासत आनी आमच्या देशा पासत आयज वर्ल्ड योगा डे मनयतात खरीत भाशेन आमच्या देशाक हातूंतल्यान जायतें बरेंपण फावो जावंक आनी बेश्टेंच करपाच्या नांवाक न्हय पूण खऱ्या मनान आनी बऱ्या भावार्थान आमच्या विचून काडलेल्यांनी तें करूंक आमी मागुया हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमच्या भाव भयणीनो आमी सगळीं असोक पूण आमचे असोकतायेन आमकां खुद जेजू क्रिस्त आपल्या पवित्र आत्म्या वरवीं गोठाय दिता देखून आमी खुशाल जावंक फावो आनी तरी आसतना आमची असोकताय जायते फावटी आमी देवाच्या हातान घालचे बोलदेक आमी दुस्मानाच्या हातान देंवचाराच्या हातान दिल्या आनी आमी आनिकूय असोक्त पडल्या असले आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया हांव पातकी सुरपदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोवूं सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर आयज बागयोंत लुईस गोंजागा हाची पवित्र सभा समरण करता खेरीत भाशेन तरणाट्यां पासत आनी भोव करून आमचे ऑल्टर सर्वज आसात तांचे पासत आमी मागुया आनी आमचे फिरगोजेन जायते जाण तरणाटे जायते जाण आमचे ऑल्टर सर्वज देवाचे सेवेक मुखार सरूंक तांचेय पासत मागुया सर्वेस्परा सर्व देण्याच्या दातारा तुज्या आदारान बागयोंत लुईसान निर्दोशी आनी प्राचिताच्या जिविताची आमकां एक विचित्र देख दिली ताची विनवणी मानून घे ताचे निर्दोशी जिणेचो आमी पाटलाव करूंक ना तरूय प्राचितान तुजेशी परतूंक आनी काळजाचें निर्मळपण जोडूंक आमकां कृपा दी आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना बागेंत पावलून कोरिंथकाराक बरयले दुसरे चिटी वेलें वाचप भाव भयणीनो म्हजी व्हडवीक सांगूंक म्हाका कांय फायदो ना जावनूय व्हडवीक सांगची म्हाका गरज पडटा जाल्यार हांव सुमयान दिल्लें दर्शनाची आनी प्रकाशनायेची खबर करतलो क्रिस्ताच्या एकवटान आसलेल्या एका मनशाक हांव वळखतां 14 वर्सां फाटीं
ताका उखलून तिसऱ्या स्वर्गार पर्यान उबारलो. हे ताचे कुडी सयत वो कुडी भायर घडलें तें हांव नोकलो. तें देवूच जाणो. त्याच मनशाक वैकुठान उबारून व्हेलो आनी थंय मनशाच्या उतरांनी उच्चारून जायनात आनी सांगूंक फावो ना तसल्यो गुपीत वस्तू ताणें आयकल्ल्यो म्हूण हांव जाणो. हे ताचे कुडी सयत वो कुडी भायर घडलें तें हांव नोकलो. तें देव जाणो. ह्या मनशा पासत हांव व्हडवीक सांगतलो. म्हजेच विशीं कसलीच व्हडवीक करचो ना. करीन जाल्यार म्हजेच अस्कोतायेची मात करतलो. हांव व्हडवीक सांगूंक सोदीन जाल्यार हांव पिशेपण करचो ना, कित्याक सोत तेंच सांगतलो. म्हाका पळोवन आनी आयकून म्हजो अदमास केला ताचे वोन कोणूय म्हजे अदीक चिंतीत म्हूण हांव म्हजी व्हडवीक सांगूंक फुडें सरोना. आनी इतलें उत्तम प्रकाशन्या पासत हांव गर्वान फुलोना जावं म्हाका स्वताक म्हजे कुडीक दिल्ला एक कांटो. हो कांटो सैतानाचो एक दूत. हाचे विशीं 3 फावटी प्रार्थना करून तांतलो म्हाका निवार म्हूण हांवें सुम्याक मागलें. पूण ताणें म्हाका अशें म्हणलें, म्हजी मजत तुका पुरो, कित्याक अस्कोतायेन म्हजें बळ सुपुर्णायेन दिसून येता. देखून क्रिस्ताचें बळ म्हजें सवें वचच्याक कुशेन म्हज्या अस्कोतायेची व्हडवीक करतलो. म्हणटच क्रिस्ता खातीर म्हजे अस्कोतायांनी, अपमानांनी, अडचण्यांनी, दुमाळ्यांनी आनी तळमळ्यांनी हांव मुरगोडटां. कित्याक जेन्ना हांव अस्कोत तेन्ना हांव सुखीवन. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात, सोरेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. सगलीं बारबर म्हणुया. चाकून घेयात आनी पळयात, सोरेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या सेवकां भोंवती वेदो घालून सोरेस्पोराचो दूत तांकां राखून दवरता. चाकून घेयात आनी पळयात, सोरेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस बागी. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात, सोरेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. भोगतानो सोरेस्पोराची भोक्ती करात. ताची भोक्ती करतल्यांक कांयच उणें ना. तोंड्या शिवाक पर्यंत उपास तापास काडचो पडटा. पूण सोरेस्पोराची वाट पडून आसात तांकां बरें कांयच उणें जावचें ना. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात, सोरेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. येयात भुरग्यानो, म्हजें आयकात. सोरेस्पोराची भोक्ती तुमकां शिकयता. तुमचे मदलो कोण जिवाक लोबदोला, लांब आनी सूख भोगूंक कोण आशेता. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात, सोरेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. उद्गार. केदें व्हडतें उदारपण आमच्या सुम्या जेजूचें. आमी ग्रेस जावचे खातीर आपुणूच जालो दुडबूड. Sorvespora, 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 sui sui. Sorvespora, 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 sui sui. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, कोणाच्यानूच
दोगां दोनयाची चाकरी करूंक नजो, कित्याक तो एकल्याक जळटलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो, वो एकल्याची परवा आनी दुसऱ्याची बेपरवा करतलो. तुमच्यान देवाची आनी गिरेस्कायेची चाकरी करूंक जायना. देखूनच हांव तुमकां सांगता, तुमच्या जिवा खातीर म्हणजे कितें जेवचें खावचें त्या विशीं हुस्केव नाकात. जेवणा परस जीव आनी न्हेसणा परस कूड व्हरतीनूय. अंतरळा वेल्या सुकण्यांचेर नदर मारात, तीं वोपिनात, लुविनात आनी कोडेय भरिनात, तरी तुमचो सर्गीचो बाप तांकां पोसता. तुमी तांचेहून ओदीक मोलाची न्हय तर? आनी हुस्के काडून तुमचे आंवक हातभर वाडोवंक तुमच्या भितरल्या कोणाच्यान जाता जायत? आनी न्हेसणा विशीं तुमकां दास्ती कित्याक? शेतांतलीं फुलां कशीं वाडटात तें चिंतून पळयात. तीं कोश्ट करिनात, तीं सुतूय काडिनात. तर हांव तुमकां सांगता, सोलोमांव लेगून सगल्या आपल्या दोबाज्यान तांतल्या एकल्या सारको न्हेसलो ना. तर आज आसा आनी फाल्यां काडून उज्यान उडयतात. तें शेतांतलें तोंड ह्या जिन्सान देव न्हेसयता जाल्यार त्याहून कितलो ओदीक तुमकां नेटोवचो ना उण्या भावार्थाच्या मनशानो. म्हणटच आमी कितें खातले हांव, कितें पियेतले हांव, वो कितें न्हेसतले हांव अशें म्हूण हुस्के काडूं नाकात. असल्या सगल्याची वासपूस करतात अन भावार्थी. तांकां ह्या सगल्या वस्तूंची गरज म्हूण तुमकां ह्या सगल्या वस्तूंची गरज म्हूण तुमचो सर्गीचो बाप तर जाणोच. पयली सुवातेर देवाचें राज आनी ताचें प्रमाणीकपण जोडूंक वावरात, आनी हेरूय सगलें तो तुमकां भरपूर दितलो. म्हणटच फाल्यांच्या दिसा विशीं हुस्को काडूं नाकात. फाल्यांचो दीस आपलोच हुस्को काडटलो. त्या त्या दिसाक जें नश्ट आसा तेंच पुरो ताका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. असोक्ताय, वडवीक, धोनी, चाकरी हीं उतरां भाव भयणीनो आयज देवाच्या उतरान आमी आयकल्या. आनी सांत पावलू सांगता ते भाशेन आमी सगळीं सांगपाक शकता की वय आमी असोक. आमकां कसलीय ना जाल्यार कसली असोक्ताय आसा. आमी केदीय व्हडलीं मनशां जावं, आमी कसलीय झुट्टेर आसूं वो खंयचेय पिरायेर आमी पावूं, आमकां सगल्यांक कसलीय ना जाल्यार कसली असोक्ताय आसा. आतां असोक्ताय आसा तातूंत सांत पावलू म्हणटा हांव वडवीक करतां. हेर कित्याची न्हय, पूण म्हज्या असोक्तायांची वडवीक करतां. आनी ही वडवीक कित्याक? कित्याक फकत असोक्तायेनूच हांव देवाशी येता. सगळें देवाचेर सोडटा, देवा लागीं मागता म्हाका हे असोक्तायेंतलो वाटाय, म्हाका हे असोक्तायेन आदार कर, म्हाका मजत कर. आनी आपणाकूच असोक्ताय आसा ती सारकी कितें ताचे विशीं आमकां खबर ना. पूण तो म्हणटा ह्या सगळ्यान म्हजे कुडीक एक कांटो दिला आनी ह्या विशीं हांवें सोमिया लागीं मागलां तो काडून उडय म्हूण. 3 फावटी तरी प्रार्थना केला आनी सगल्या प्रार्थनान जबाब तोच, हे तुजे असोक्तायेन म्हजी मजत तुका पुरो. माय ग्रेस इज सफिशंट फॉर यू. काय बरी ही उतरां भोव करून जो कोण आपली असोक्ताय मानून घेता तांकां, जो कोण आपली असोक्ताय मानून घेना तांकां ह्या उतराचो कांयच फरक पडचो ना. पूण जो कोण आपली असोक्ताय मानून घेता, वय सायबा हांव असोक, म्हाका ही असोक्ताय आसा आनी ही असोक्तायेन म्हज्यान जायना, म्हजी असोक्ताय पुरो तुका. माय ग्रेस इज सफिशंट फॉर यू. ही उतरां भाव भयणीनो परतून परतून उच्चारून ती आमच्या मनान काळजान नियाडून आनी आमचे कुडीन घेवन आमच्यान हें जें कितें बागेवन पावलून बरेपण जोडून घेतलें तें आमच्यानूय घेवंक जाता. पूण एक आडखोड आसा, आमचे असोक्तायेन आमी कशे भाशेन ती मानून घेता. जरी तर आमची असोक्ताय
आयज एक गूण कसो जाल्लो आसा. म्हणल्यार जें कितें वायट तें वायटूच, जें कितें असोक तें असोक्तूच, तें व्हड जावपाक जायना. हें केन्ना जातलें? जेन्ना आमी दोगां दुनयाची चाकरी करता. एके वाटेन आमी दाखयता आमी देवाची देवाची देवाची, पूण आमी चाकरी करता गिरेस्तकायेची वो वायटाची देंवचाराची. तेन्ना अशें घडूं येता असोक्ताय जी आसा ती पासून घेवन आमी व्हडलीं नाटकां करपाक शकता, व्हडले बोबके फोडपाक शकता. भाव भयणीनो, आयज वर्ल्ड योगा डे आनी भोव करून आमच्या भारत देशान आयज हें मुखार धुकळ्ळलें वर्ल्ड योगा डे इंटरनॅशनल करपाक. ते आमचे कुडीक फायदो, ओतम्यांक फायदो, जे भाशेन बागेवन पावलू म्हणटा तें ताचे कुडींतूच आयलां वो कुडी भायलें हांव नोकळो, आमी घोडे नोकळो. पूण योगा आमकां आमची कूड बरे भाशेन सांबाळपाक वो आमी देवा वाटेन वचपाक एक जरी तर आदार जाता जाल्यार दुसरे वाटेन ही कूड आनी जी भायली कूड आसा म्हणजे हे सृश्टीची कूड ती एक बराबर वेता. जरी तर ही कूड स्वस्थ उरतली जाल्यार म्हजें भायलें वातावरण तेंय स्वस्थ आसपाक जाय. आयज जरी तर आमी इतल्या नेटान हे हाचो प्रचार करता जाल्यार एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इकॉलॉजिकल प्रोटेक्शन जें कितें आमचे भायर आसा तें बरे भाशेन सांबाळपाक तितलीच तजवीज जावपाक जाय. पूण जरी तर आमी फकत एके वाटेन देव वयर काडून दाखयता, एके वाटेन स्पिरिच्युअलिटी वयर काडून दाखयता, पूण भायल्यान सगलें पाड घालता जाल्यार आमी फटकेरी, वी आर हिपोक्रिट्स. आनी हे भाशेन करता जाल्यार जेजून जे भाशेन सांगलां दोगां चाकरांची दोगां दुनयाची जरी तर चाकरी करता जाल्यार तो मनीस उपकारो ना. कित्याक तो एकल्याची पांग घेवन रावतलो, दुसऱ्याची बेपरवा करतलो. म्हणटूच देवाची आनी गिरेस्तकायेची एका सांगाता चाकरी करूंक जायना. ही उतरां जेजून सारकी सरळ सांगल्यात. तर भाव भयणीनो, आमकांय जण एकल्याक की कृपा मागुया. आमकां जण एकल्याक पयले सुवातेर इंडिविज्युअली सायबा म्हाका कृपा दी, हांव देवाची चाकरी करूं, गिरेस्तकायेची आनी हेर वडविकेची हांव चाकरी करिना जावंक म्हाका कृपा दी. हें आमचें मागणें जावं दी. तशेंच जे आमचे वडील आसात, विचून काडलेले आसात, तशेंच जांकां जुट्टी दिल्ली आसा, जांकां जबाबदारी दिल्ली आसा, तांकांय ही कृपा फावो कर म्हूण आमी परतून परतून देवा लागीं मागपाची गरज आसा. कित्याक एक पावटी जुट्टी मेळ्ळी, एक पावटी पदवी मेळ्ळी, एक पावटी वडवीक मेळ्ळी, आमच्या मनशाचें सैम आमकां देवाक कुशीन दवरूंक ताळणी घालता. ह्या पासत जांच्या हातान जुट्टी पदवी वडवीक दिल्ली आसा तांचे पासत आमी जण एकल्यान मागपाक गरज की आमी दोगां दुनयाची चाकरी करून ह्या संवसारांत साणोना जावं, आमचे कुडींत साणोना जावं, आमच्या ओतम्यांत आमी साणोना जावं. देखून सगळी आमची असोक्ताय, कुडीची ओतम्यांची सगळी असोक्ताय देवाच्या हातान घालुया. आनी हेंच करूं हे भेटवणीन हो उंडो सोरो ह्या आल्ताराचेर येता आसतना आमच्यो असोक्तायो आयज ह्या उंड्या सोऱ्यान घालुया. आनी त्यो बदलून आमकां ताचेच मजतीन व ताचेच कृपेन आमकां त्यो फावो कर म्हूण देवा लागीं मागुया. विठोबा वेळार गीत घेऊया. C25 पेज नंबर 39. C25. तुझ्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो तुका तूं मंदिरान मनशाची वावरान केलो. आमी तुका दिला आसता. तुझ्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाखांचो सरत तुका भेटयता. दाखवालेन दिलान मनशाच्या वावरान केलो तो आमकां.
म्हज्या भाव भयणीनो हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आमच्या कुडीक सुबेच्या दावा सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा बाग्योंत लुईसा वरीं आमकांय कुरपेच्या नितळ निर्मळ शेल्यान नेटोवन ह्या पवित्र जेवणान वांटो घेवंक फावो कर आनी तुज्या सुबां देण्यांनी भर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. लुईस गोंजागा तुज्या भक्ताच्या मानाक ही परब समारंभूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताचें शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार बलगाच्या वैभवान मुसर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सोय. मुसर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोर गोठुया. वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचे विस्तारले पयसुबेचो उगडास कर आनी लेव आमचे बागेवन बापा. फिलिपिनारे आमचे गोंवडी बापा. सिमा आमच्या आदारी गोंवडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रीत मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्या ते आमचे भाव भयणीची काकूत कर. ताका दिसतगती मेल्ल्या सुमेस्तांक ते पडजोडीत मुखामापण फाव कर. आमा सुमेस्तांची दया कर मागता. आंकवा मरे देवाची माई संगाती बागेवन झुजाय जपोतीक बागेवन दोत्ता बागेवन जेवाच आनी सर काडी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्त बरोबर सासनाचे सुखांत आमकां वांटो दी. तांची संगाताची महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ताचे पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना.
माय ग्रेस इज सफिशियंट फॉर यू. म्हजी मजत तुका पुरो, कित्याक अशक्तायेन म्हजी मजत तुका बळ दिता. इल्लोसो वेळ उगीच राव. तुजी खंयच्यो अशक्तायेन तुका हें बळ जाय तें माग देवा लागीं. आनी देवा सोवे आमी सदांच बळिश्ट आसूंक आनी आमच्या अशक्तायेची आमी व्हडवीक करूंक पावूंक कृपा मागुया. बराबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांचो वस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडाराच्या येण्याक आमी ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी, आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. संवसाराचे पाप काडले आमची कबूल कर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडले आमची कबूल कर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडले आमकां शांती. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कार हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता, आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू. हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Jesu moja irgomaso mucham zara achivitu zitli dore tuje karisma matore makato sot surun sunaka dore tuje karisma matore makato sot surun sunaka.
सर्गीचो उंडो सर्वेस्परान तांकां दिलो मनशांनी केलो देवदूतांचो उंडो. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या दोयाळ बापा, देवदूतांच्या खाणान तुवें आमकां दादोशी केली. बाग्योंत लुईसाची देख घेवन तुका ह्या देण्या खातीर नितेकाळी दिनवासूंक आमकां कृपा दी आनी आमच्या पातकी सैमाच्या आनी संवसारी वंडावण्या मदें निर्मळपणाचें मोल ओळखूंक आनी ह्या पवित्र जेवणाचे घोटायेन निर्मळपण सांबाळूंक आमकां भोव करून आमच्या तरणाट्यांक फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक गीत घेवया F23 पेज नंबर 96 F23. Krista शांतीन वचूया, वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया, वचूया वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया, वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. मायकोतोया वचूया, दुस्मानाक मारूया, जेजूच्यो शिकवण्यो वेपाराक घालुया, एकाडीच मोनान चोया. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया, वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया, वचूया